प्रितीच्या इश्टानो ह्या हालींच्या काळार पवित्र सोबेन एक रोडणें आयकलां आनी हें रोडणें सृश्टीचें आनी हें रोडणें आयकोन पवित्र सोबा कितें करता काय पवित्र सोबेन जायते उपाय घेतल्यात आनी एक असलो उपाय म्हणल्यार सेवाधर्मान हाचेर उलोवप करूंक. मोगाच्या इश्टानो ह्याच पासत ह्या आयच्या नव्यानाच्या दिसा आमी विशय घेतलेलो आसा सृश्टीचो सांबाळ करून फुडले पिळगेक राखणदार जावंक बोरवासो दिवया. एक ल्हान भुरगो आशिल्लो तो शाळेक थावन 10वी घरा येता बापायच्या गोपांत वेता आनी ताका वेंग मारता आनी ताका म्हणटा थँक्यू डाडा आमी गरीब खोरी पूण गिरेस्त. आनी हो डॅडी थोटाकता हो बापूय थोटाकता आनी म्हणटा हो आनी आपलो पूत आज कसली फिलॉसॉफी मारता गरीब न्हय पूण गिरेस्त. पूण कारण कितें तें बापाय ताचे लागीं विचारता तेन्ना हो भुरगो सांगता आज टिचरीन आमकां शाळेंत गांवां आनी शारां मदें अंतर कितें दाखयलां जें गांवांत आमकां मेळटा तें शारांत मेळना म्हूण दाखयलां. आनी तो सांगता शितोड वारो जावं तीं झाडां पेडां रुचीक फळां पिकाड जमीन हें सगळें आमकां गांवांत मेळटा पूण शारांत मेळना. मोगाच्या इश्टानो हें चिंतता हें उलयता आसतना बापायच्या दोळ्यांत खंय दुखां येता आनी हो भुरगो बापायक विचारता बापा तूं रडटा कित्याक. आनी तेन्ना हो बापूय ताका म्हणटा पुता म्हज्या कांय वर्सां फाटीं हांवूय पयशांक लागून ही जमीन विकूंक सोदतालो आनी एका शारान वचून एक फ्लॅट घेवंक सोदतालो पूण कोणें म्हाका सांगलें अशें करिनाका आयचे 5 लाख फाल्यांचे 5 कोटी. आनी हें म्हज्या कानार घेना फुडें हांवें तोजवीज केली आनी जाता ते प्रमाणें शेत लायलें जाता ते प्रमाणें फुलां फळांची झाडां लायलीं आनी हे परी हांव जियेतां म्हूण आमी गरीब पूण फोरें गिरेस्त म्हूण तुवेंच म्हाका सांगलें. हें म्हणना फुडें त्या भुरग्यान ताका जबाब दिलो बापा हांवूय ही जमीन केन्नाच विकचो ना. मोगाच्या इश्टानो आयच्या पयल्या वाचपांत इसायास प्रवादी देवान एक रोंप लायल्या म्हूण सांगता आनी हें रोंपा उदेशी कितलें बरेंपण ह्या संवसारांत वो इस्रायलितांक मेळना तें आमकां कळना. आमच्या संदर्भांत हें आमी पळोवया. आमच्या संदर्भांत देवान आमकां एक सोबीत रोंप लायला ही गोंयची सृश्टी. मोगाच्या इश्टानो हे गोंयची सृश्टींत जायती शांती आसा ही शांती अणभवूंक तरेकवार भासांचो लोक ह्या गोंयांत येतालो. आज लोक गोंयांत येता दुबाववेरेंत येता पूण कितें कारण काय ही शांती अणभवूंक वो दुसरे वायटवे विसावे घेवंक. कांय वर्सां आदीं हें घडटा आसतना जेन्ना हांगासर शांती आसा वो ना हाचेर आमी भर घालची गरज आनी शांती आसा वो ना हें हांवें तुमकां घोडये सांगची गरज ना कित्याक म्हज्याहून बरी तुमी खबरापत्रार वो सोशल मिडियाचेर वाचून आनी पळोवन तुमी नियाळ करून जाणात आसतलीं. आमची गोंयची अस्मिताय शांतीची अस्मिताय आशिल्ली आजुनूच ती आसा काय आनी आसा जाल्यार ती राखूंक तुवें आनी हांवें प्रयत्न करूंक जाता पूण प्रयत्न आमी करतले हांव काय. प्रितीच्या इश्टानो इंग्लीश भाशेन एक बरी म्हणणी आसा अ स्टीच इन टायम सेव्स 9. जायत्यो वस्तू ह्या आमच्या माणकुल्या गोंयांत आमी पळयत जाल्यार हाताच्या भायर पडलेल्यो आसात तांचेर घोडये आमी कांय करूंक शकना पूण जायत्यो अश्यो वस्तू आसात ज्यो आमच्या हातांत आजुनूय आसात आनी ह्या हातांत आसलेल्यो वस्तू आमच्या हातांत घेवन गोंयची अस्मिताय शांती आनी बरेंपण राखूंक तूं आनी हांव वावुरतले हांव काय. आयच्या शुभ वर्तमानाच्या शेवटाक आमी आयकलां उदेंती आनी ओस्तोमते थावन जायतीं जाणां येतलीं आनी अब्राहमाक इजाकाक आनी जाकोबाक हांचे सांगाता सुर्गीच्या राज्यांत जेवणाक बसतलीं. हे आमच्या संदर्भांत आमी पळोवया. फाटल्यो पिळगा ज्यो शाण्यो आसल्यो घडये ते इस्कॉलाच्या बांकार बसोंक नात फरी पूण सैमाची राखण कोण परी करची तें तांकां बेस बरी समजली आनी देवान तांकां दिलें हेंच देवान दिल्लें दायज फुडें आपले पिळगेक दवरूंक ती शिकलोलीं. आज हांव आनी तूं ह्या इस्कॉलाच्या बांकार बसल्यात आनी इस्कॉलाच्या बांकार बसून उद्दोरगती विशीं आमी उलयता आनी उद्दोरगत करूंक आमी सोदता पूण ही उद्दोरगत करता आसतना जी शिस्त देवान ह्या संवसारांत वा आमच्या
देशांत घातल्या आमच्या गांवांत घातल्या ती आमी विसरता काय तेचेर आड आमी वेता काय मोगाच्या इश्टानो हाचेर नियाड करची गरज आज आमच्या भारतांत जायते स्टेट्स आसात न्हू आनी कांय स्टेट्स डेवलप स्टेट्स म्हूण मागतात आनी कांय स्टेट्स अनडेवलप स्टेट्स म्हूण आनी खंयसर आमचें आरोग्य आमचें हेल्थ बरें आसा तें पळोवया खंयसर आमकां फ्रेशनस वो शांती मेळटा ती पळोवया डेवलप स्टेट्स वो अनडेवलप्ड स्टेट्स आनी हाचेर जेन्ना आमी डेवलपमेंट म्हणटा तेन्ना देवान आमकां दिल्ल्या सृश्टीचो आमी विद्वास करता काय ह्या पासून मोगाच्या इश्टानो जी आमची पुर्वज शाणी आशिल्लीं तांणी देवा कडल्यान हो संवसार घेतलेलो होच संवसार तांणी आमच्या पासत बाळगून दवरलो आनी तो फुडें आमच्या ज्या हातींत आसा तो आमी फुडें आमचे पिळगेक दिवंक पावतले काय हाचेर आमी भर घालची गरज आसा मोगाच्या इश्टानो ह्या दिसांनी जेन्ना आमी भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराची नोवेनाच्या परबेक तयार करता भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरूय दुबावभिरेत सृश्टीचो मोगी आशिल्लो ना तर सृश्टी ताच्या आदाराक पावची नासली हांव उगडास करतां एक मिलाग्रीचो जेन्ना ताचें तारूं उदकान प्रवास करतालें आनी वादोळाक तें सांपडलोलें तेन्ना ताचो एक आवडीचो खुरीस सांडटा आनी सृश्टीचो एक भाग म्हणल्यार एक कुल्ली एक व्हडली मिलाग्र म्हणल्यार तो खुरीस एक कुल्ली ताका परत घेवन येता ह्या उद्देशी सृश्टीचो मोग आशिल्लो म्हूण भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर आमकां सांगता आयच्या दिसा जेन्ना आमी ह्या सेवा धर्मांत वांटो घेता तेन्ना कांय वेळान ह्या आल्तारार जेजू येतलो ताची गोठाय आमकां फावो कर आनी ह्या गोठाये उद्देशी आमी सृश्टीचे राखणदार जावंक आमकां कृपा आनी बोड दी म्हूण कोतकोत्यान ह्या मिसांत मागुया